बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीन भावनो, आमी देवाक आर्गां दिवया, कित्याक ही संदी ताणें आमकां दिल्या. ह्या मिसान वांटो घेवन आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक जेजूक एकवटान जिवच्याक आनी ते भाशेन ताणें आमकां आपले भाशेन अदीक घडोवन हाडच्याक. ह्या वेळार आयज आमी ह्या मिसांत बागयोंत चार्ल्स लवांगा आनी सांगाती सगळे युगांडाचे आफ्रिकेचे रक्त साक्षी हांचे जिवीत आमी मनांत धरया. तांचे कडेन आमी विनंती करया आनी ते आमचे पासत मागतलेच. आमच्या पातकांची दूख धरया. आमकां देवान कितल्यो संदी दिल्ल्यो आसात ताचे सारकी अदीक जावच्याक, पूण खूब फाटीं त्या त्या वेळार आमी त्यो ओगडायल्ल्यो आसात, पातक केल्ले आसा, बरें करचे आसतना वायट केल्लें आसा. उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान हात जोडून काळजान थावन आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें बोगसणें मागया. सगळीं जाणां बरोबर म्हणया, हांव पातकी सोरपोदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोरपोदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. बापा, रगता साक्षांचे रगत क्रिस्ती भावार्थाचें बी जावंक तुजे जाणवायेन तुवें निर्मिलें. बागयोन चार्ल्साच्या आनी तांच्या सांगात्यांच्या रोगतान भिजलोल्ले आफ्रिकेंतलें तुजें पवित्र सोबेचें शेत फळां बरीत जावं आनी उडोंद पीक दिवं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां मन आनी काळीज लावन आयकोया. बागेवंत पावलून तिमोथाक बरयलोले दुसरे चिटी वेलें वाचप. जेजू क्रिस्ता सोवें आसा आनी आमकां बासायलां तें जिवीत पोरगोटूंक देवाचे खोशे पोरमणे जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जालोलो पावलू तिमोथाक आपल्या अपुरबायेच्या पुताक ही चीट बरयता. देवा बापा आनी आमच्या सोम्या क्रिस्ता जेजू कडसून तुका कृपा, दया आनी शांती मेळूं. म्हज्या मागण्यांनी थांबोनासतना रात दीस तुजो उगडास करता तेन्ना हांव देवाक आर्गां दितां. म्हज्या पुर्वजांनी केलां तशेंच
नितळ अंतस्करणान हांवूय ताची सेवा करतां. देखूनच हांवें तुजेर हात दवरलेले तेन्ना जी कृपा देवान तुका दिल्या ती जागोय म्हूण तुका उगडास करता. देवान आमकां बेजुडायेचो आत्मो दिवंक ना, बोगोर गोटायेचो, मोगाचो आनी आपदमावणेचो. म्हणटच आमच्या सोम्याचो गोवाय कसो उबो रावंक लोजे नाका. वो हांव ताचो कोयदी जाला म्हूण म्हजे पासत तुवें लोसचें न्हय. देवाचे पदवेचेर पातयेवन शुभ वर्तमाना खातीर खोस सोंसून घे. आमी कितें बरें केलां ताचे पासत न्हय, पूण आपली येवजण शाती पावचे खातीर आनी आपले कृपेच्या देण्या पासत ताणें आमची सोडवण केल्या आनी आमकां पवित्र जावपाक आपयल्यांत. ही कृपा जेजू क्रिस्ता सोवें काळां आदीं आमकां दवरलेली आसली, पूण जेन्ना आमचो सोडवणदार जेजू क्रिस्त दिश्टी पडलो तेन्ना मात ती आमकां पावली. ताणें मरणाचो भस्म केलो आनी शुभ वर्तमाना वरवीं जिवीत आनी अमरण फांकोशी केली. ह्या शुभ वर्तमानाचो परगटणार, धर्मदूत आनी शिकयणार देवान म्हाका नेमला. त्याच पासत हांव हे कश्ट भोगतां. तरूय हांवें विस्वास हाणूंक ना, कित्याक कोणाचेर हांवें विस्वास थेवला तें हांव जाणो, आनी म्हाका दवरूंक दिलोलो थेवो तो दीस पर्यंत सांबाळूंक ताका तांक आसा म्हूण म्हाका दुबावच ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. म्हजे दोळे सर्वेस्परा तुजेर उबाण लायता. सगळीं म्हणुया. म्हजे दोळे सर्वेस्परा तुजेर उबाण लायता. स्वर्ग तुजें ठिकाण, थंय म्हजे दोळे तुजेर उबाण लायता. जबाब. म्हजे दोळे सर्वेस्परा तुजेर उबाण लायता. जशे चाकरांचे दोळे आपल्या दोण्याचेर हाताचेर गोट लायलोले आसतात, जशे चाकरणीचे दोळे आपल्या घोरकाणीच्या हाताचेर गोट दवरलेले आसतात, तशीच आमची नदर सर्वेस्परा आमच्या देवान आमची काकलूत करिसोर ताचेरूच लायलोली आसा. जबाब. म्हजे दोळे सर्वेस्परा तुजेर उबाण लायता. उद्गार. सोमी म्हणटा, पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणाक मरचो ना. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. सादुकी पक्षाचे मनीस पुनर्जीवनपण ना म्हणटात. जेजूशी येवन ताणें ताचे कडेन विचारलें, गुरुजी, मोइजेसान अशें बरयलां, भुरगें बाळ नासतना कोण एकल्याचो भाव आपले बायलेक पाटल्यान दवरून मरत जाल्यार ताच्या भावान ताचे बायले लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या भावाक सोंसोत उत्पन्न करची. तर 7 भाव आसले. पयलो एके बायले लागीं लग्न जालो आनी सोंसोत नासतना मेलो, आनी दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो आनी मेलो, ताकाय सोंसोत ना जाली. आनी तसोच तिसरो. ते जिन्सी 7 जाण तिचे लागीं लग्न जाले, पूण भुरगें बाळ जालें ना. सगळ्यावण निमाणी बायलूय मेली. तर 7 जाण तिचे लागीं लग्न जालोले म्हणटच पुनर्जीवनपणान सगळीं नव्यान जिवन जातलीं तेन्ना ताचे भितरल्या कोणाची पोतीन ती जातली. आनी जेजून परती पाडून तांकां म्हणलें, पवित्र पुस्तकां
न्हय म्हूण देवाची पदवी तुमी नकळो देखून तुमी अशें चुकतात न्हय. मेलेल्यांतली नव्यान जिवून जातोच दादले तशेंच बायल लग्न जायनात, बोगोर सुर्गींच्या देवदुतां सारकीं जातात. मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवणपणा संबंदी पळोवया. आब्रामाचो देव, इजाकाचो देव आनी जाकोबाचो देव हांव, अशें देवान मोइजेसाक सांगलें म्हूण ताच्या पुस्तकार जिरकुटाचे खबर मेळटा थंय तुमी वाचूंक ना बी. मेलेल्यांचो न्हय, बोगोर जिवी आसलेल्यांचो देव तो. तुमी भोव चुकतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. भयणीन भावनो, आमकां सगळ्यांक हो प्रश्न आसा, मेली म्हणटच कितें जातलें आमकां. आयज आमी पळयता जेजू आमकां कितें सांगता पळय तो म्हणटा मेली म्हणटच आमी आज बोडव्या सारकीं जातल्या. आनी एक आहा, देव मेलेल्यांचो न्हय, तो जिवंत जाल्ल्यांचो देव. आब्राम, जाकोब, इजाक हे सगळे जिवंत जाल्लेले आसा, तांचो देव तो. म्हणटच आमी एके वतीन जिवंत आसतल्या हें कशें आमच्यान समजोंक जाता. पळयात, आमी आवयच्या कुसव्यांत आसतना भितर पोटांत तो एक गर्भ आसा. त्या गर्भांतल्यान आमी संवसारांतल्या गर्भान येता आनी ह्या संवसारांतल्या गर्भांत आमी सर्गीच्या गर्भान पावता. म्हणटच हें तर आमी मनांत धरीत जाल्यार तें आमकां सोंपें जातलें. हांगसर भितर आसतना एक वेगळेंच जिवीत आमी जियेताल्या. सगळे आमची आवय आमचे पासत कोत्ताली, आमी फकत थंयसर रावन सगळे अणभवताल्या आनी ती आमकां सगळीं दिताली. पूण आमकां स्वतंत्रपण नासलेलें, आमी थंयसरूच गूट लावन कशें आसलेल्या. पूण ह्या गर्भांत संवसाराचे आयले की ना आमकां स्वतंत्रपण मेळटा, आमच्यान सगळ्याक वचोंक जाता आनी आमी वाडटा, गिन्यानान अदीक बरीं जावंक लागता, सगळें आमकां समजोंक लागता. आनी ह्या गर्भांतल्यान फुडें गेलीं की ना जें आमकां हांगसर करूंक जायना तें थंयसर करूंक जातलें. ओतम्यान जियेता म्हणजे कितें, थंयसरूय आमच्यान वचोंक जातलें. ह्यो वणटी वाणटी आमकां लागच्यो नात अशें आमकां दिसता. आज बोडये सगळ्याक आसात न्हय, तेच भाशेन आमचें जिवीत जातलें. पूण ह्या संवसारांत जियेतना आमकां खूब कोश्ट दूख सोंसचें पडटा. पूण कित्याक पासत, जेन्ना आमी वायट करता तेन्ना हें वायटपण आमकां वायट करता. जेन्ना आमी बरें करता तेन्ना आमकां बरें जावंक जाय न्हय. वय पूण वायट पळय आहा तें आमकां वायट करूंक लागता, कित्याक आमी बरीं जाता म्हणून. हें तर आमकां समजत जाल्यार पावलून आयज आमकां सांगलां ते भाशेन आमी जिवंक लागतलें. तो म्हणटा हांव सांकल्यो, हांव हे सगळे कोश्ट दूख सोंसता कित्याक लागून, कित्याक हांव जेजूची बरी खबर सगळ्या जाणांक परगट्टा. आमचें जिवीत कशें जावंक जाय पळय तें सांगता. आनी ताणें आमकां कितें सांगलां हें पळयात. आमी कितें बरें केलां त्या पासत न्हय, पूण आपली येवजण शाती पावचे खातीर आनी आपले खुरपेच्या देण्या पासत ताणें आमची सोडवण केल्या आनी आमकां पवित्र जावपाक आपयल्यात. ताचे येवजणे प्रमाणें आमचें जिवीत सारच्याक तो आमकां कुरपेन बोत्ता आनी आमकां पवित्र करता. आमी कितें कोत्ता त्या पासत न्हय, पूण जेन्ना आमी देवाचे येवजणे प्रमाणें जियेता तेन्ना आमी देवा सारकीं जावंक लागता. आनी देव आमचें सगळें आपलें बरेंपण दुसऱ्यांक दाखयता, कित्याक देव सदांच बरो. हें सगळें आमचें सगळें घडच्याक आयचे पळय सांत भक्त आसात, सगळे भुरगे आसलेले 22 आफ्रिकेचे भुरगे, युगांडाचे, युरोपाक सावन पाद्री आयले आनी तांकां जेजूची ओळख दिली.
1878 ह्या वर्सा 1879 ह्या वर्सा म्हणून ताणें बावतिजम घेतलो आनी थंयसर एक राजा आसलेलो तो एकदम कटूर आसलेलो वायट मनीस आनी ताणें कितें केलें हे भुरगे क्रिस्तांव जालेले आसात आनी वायट आतां करिना म्हणून तांकां बरोच पेट दिवंक लागले हांकां उलपावन उडयले आनी हांकां मारून उडयले पूण ताणें आपलो भावार्थ सोडलो ना ते चिटकून रावले जेजूक आनी हे भशेन ते मरण पावले पळयात ही घोटाय तांकां मेळ्ळी सगळें सोंसच्याक आनी भोगच्याक नाजाल्यार ते सगळें सोडून संवसारा भशेनूच जेवपाचें ते भशेन करपाचें पूण तातूंत कांय मेळ्ळो ना पूण हातूंत तांकां आतां सर्गीचें सूख मेळ्ळेलें आसा आनी आमी सगळे जाण तांकां म्हणटा खरेंच जेजूचे पाटलावदार ते आमी म्हज्या भयणीनो आनी भावनो खूब हे भशेन घरांतूच कोत्ता आमच्या भोंवतणी आमी जेजूक साक्षी जाता आमच्या उतरांनी कोन्यांनी आनी खूब पाटी आमी बरेंपण दुसऱ्यांक दाखयल्लें आसा ती आमकां दाखयना पूण तरी पूण आमी तांकां दाखयता समजून घेता बरें कोत्ता आनी हे भशेन आमचें जिवीत जेजूच्या जिविता सारकें कोत्ता सगळीं जाणां अदीक करून घेवच्याक आमचे आत अशें उंटयेन दवरया दोळे बंद करया जेजूक आमी आजीर जावया हे परी रातची 5 मिनट सकाळची 5 मिनट तर आमी जेजूक आजीर जायत बाकीचें सगळें तो आमचे सवें घडोवन हाडटलो ताचो पवित्र आत्मो आमची मनां उजवाडायतलो कितें म्हणूंक जाय कितें करूंक जाय तें आमकां भितरल्यान दाखयतलो आनी तें करूनय घेतलो आमचो फकत ताका सहकार जाय जशे भशेन पावलून बागेवन फ्रांसीस शावेरान आनी ह्या युगांडाच्या चार्ल्स लोवांगा आनी हेर मार्तीर आसात पळय ताणें आपल्या जिवितान जेजूक साक्षी दिली तेच भाशेन आमी दिवया आमच्या उतरांनी कोन्यांनी आनी आतां ह्या आमच्या आख्ख्या संवसारांत पासत मागया हे पेस पिडेक लागून खूब घडटा लोक भितरूच न्हय पूण आतां खूब मारहाण चलता भूक लागलेली आसा लोकांक पयशे ना काम ना हे भशेन खूब ओद्रूश आयलेलें आसा तर आमी हें ओद्रूश पयस करच्याक देवा कडेन मागणें करया सुरपोदेदार आनी काकुळुत्सरा देवा तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत आमी तुका प्रार्थना उबारता ती कोणवळायेन आयकून घे यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगल्या बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणदायक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन आतां आमी बेठोळचें गायन घेवया म्हज्या भयणीनो आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोदेदार देवा बापाक मानता तसलीं जा म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन मोगाळ बापा पातक करचे परस मरूंक
तुज्या भाग्यवंत रगता साक्षांक तुवें कृपा दिली. ह्या देण्या पासत तुका दिनवासून वो वाकाणणेचो योद्न आमी तुका समर्पितांव. तातूंत वांटो घेवन आमी आमकां सगळींच तुका समर्पूंक आनी जिवा परस अदीक तुजो मोग करूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळ जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्परा थाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीधर आनी शासनाच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. चार्ल्स लुवांगा आनी तुज्या रगता साक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट कोत्ताय आनी अशें तांचे असोक्तकायेन क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णायेन परजोळायताय. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. संसार बोला तुझ्या वैभवान. ओ स्वर्गी तुका सर्वेस्पराचे नवीन येता ताका स्वर्गी तुका बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी साशणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ पोरगोटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स
तुका समोर पितां तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमां मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत दोरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून आमकां मागणें शिकयलां पूण तो तें मागणें जियेतालो. आमी जियेता आनी कशीं जियेता? जेजूक एकवटोन जियेता. तर ह्या वेळार जेजूक एकवटोन ताच्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आतां आमी बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आतां आमी ओत्मीकपणी स्विकारया आनी हें मागणें म्हणून ताका आमचें जिवीत सगळ्यांत समोर पळोवया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कदींच कोडसरूंक म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Jesus
दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. बापा, तुज्या बागयोंत रक्त साक्षांचें जोयत समरुंबून जेजूच्या जोयताच्या गुठांत आमी वांटो घेतला. दोगडावणी आनी मरण सोंसूंक तांकां आदार दिलो त्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं कोश्टां आडकोळींक भियेनासतना खऱ्या बावार्थान आनी तुज्या मोगान थीर रावूंक आमकांय गोठाय मेळूं. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सगल्यांक हांव देवाक आर्गां तुमचे पासत दितां. तुमचेर भरपूर आशिर्वाद हांव मागतां आनी सायबाच्या विनंतीन तुमकां सगलें बरेंपण घडोवन येवंक म्हणून हांव तुमकां हे मागण्याचें आस्वासन दितां. सर्वेस्पर तुमचें सगळें आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वोदेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटां. देवाचे व्हड उपकार. बागयोन फ्रांसीस शेवेरा, आमचो दृढ विस्वास तुजे सदांच आसा म्हूण आमी कसल्याय संकश्टांक फुडो करूंक भियेना. कित्याक तुवें आमकां केन्नाच सोडूंक नाय, पूण तुज्या आसऱ्या खाल सदांच आमकां राखल्याय आनी सांबाळल्याय. हालींच कोविड-19 हें पॅन्डेमीक वायरस आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलें आसून लोकांक ओजारांनी मारून उडयत आसा. पूण तुज्या आसण्यांक आनी मागण्यांक लागून आमकां गोंयकारांक ह्या पिडेंतली तुवें निवारली. ह्याय फुडें आमकां राखतलोय आनी सांबाळटलोय म्हूण आमकां खात्री आसा. आनी आमकांच न्हय, पूण सगल्या इंडियेच्या आनी संवसाराच्या लोकांक तुज्या आसरा खाल दवरून आमकां सगल्यांक ह्या पेस्त पिडेंतली वाचयतलोय म्हूण बोरवांसो आसा. ही कृपा आनी मागणें बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन तें शांती पावय म्हूण मागता हांव. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा हांव. आमेन. San Francisco Xaviera, duši kurių bojašara, tu Jėzų čia su